उच्च न्यायालयान गोंय फुटबॉल संघटनेविशीं दिल्लो निवाडो आमकां मान्य आशिल्ल्याचें खेळां मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. कायद्याच्या फासकेन रावन ही संघटना चलोवपाक जाय. एकाद्रे संघटनेक कोर्टान व्हेले काय खेळगड्यांचें लुकसाण जाताच, त्या भायर संघटनेचेंय लुकसाण जाता. ही सगळी प्रक्रिया लक्षांत घेवन GFAन वेंचणुकेची प्रक्रिया सुरळीत करपाचें आव्हानूय ह्या वेळार मंत्री गोविंदान दिलें. हायकोर्टान GFAचेर दिल्लो जजमेंट, त्या जजमेंटाचे आमी कोर्टाचें डिसिजन जें आसा तें मान्य करपाची गरज आसा. कारण कोर्ट इज अ फायनल ऑथॉरिटी. त्या दृश्टिकोनांतल्यान एज फार माय नॉलेज इज कन्सर्न, चर्चिल हॅज ऑलरेडी सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ GFA फुटबॉल असोसिएशन. इतल्याच गोष्ट हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता की अशी परिस्थिती आनी खंय अरूज जावचे पेक्षा बरे भशेन ही एसोसिएशन जी आसा विदीन द एम्बीट ऑफ लॉ, रुल्स एंड रेग्युलेशन ताजे भितर रावन बाकी सगळ्यो काही गोश्टी करणें तितलेंच गरजेचें आसा. कोर्टान मॅटर वचप, तेजें जजमेंट जावप, हियरींग जावप म्हळ्यार खूब लॉंग पेंडींग इशू जावपाक शकता आनी ताचे भितरूच बरेचशें नुकसाण त्या खेळगड्यांचेर किंवा एसोसिएशनाचेर जावपाक शकता. म्हाका दिसता GFAन हें सगळें लक्षांत घेवन मुखावेलें ते इलेक्शनाचो जो प्रोसिजर जो आसा तो प्रोसिजर जाता तितलो बेगीन करून नवें इलेक्शन वचप हें ताजे पलीकडेन आमचे कडेन कांय ऑप्शन ना. प्रत्येक क्लबाक आपली वोटींग जें आसा किंवा जो रायट जो आसा तो मतदानांतल्यान तांकां दिवपाक शकता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जाता तितले बेगीन इलेक्शन GFAन घेवचें अशें म्हजे कडल्यान तांकां सगळ्यांक एक विनंती आसा. त्याच प्रमाणे जे मुखार कोण मुखार येतले तेंच्यांनी योग्य तरेन बरे मनशाक त्या GFAचेर धाडून हो फुटबॉल संघटना जी आसा ती मजबूत करपा खातीर प्रत्येकान तेंको दिवचो असलें त्या वेळाचेर हांव म्हजें उलोवप करतां.